कुठ्ठाळे वेर्णा मेरेन हायवे बंद करपाचो निर्णय आता 16 जानेर मेरेन फुडें धुकल्ला. एक वर्ष बंद दवरचो पडटलो. बंद दवरतलो जाल्यार फॉर द सेफनेस ऑफ पीपल वी वॉन्ट टू क्लोज द रोड. कॉन्ट्रॅक्टरां जाय म्हणून क्लोज करना. वी रिक्वायर्ड देर मे बी एक्सटेंशन. गोंया पावस कसो पडटा 3 म्हयने आमकां कामूच करपाक मेळचें. पळोवया मरे 30 तारखेक आमी वचून पळयता. 30 तारखेक basically it is as far as the safety of the people is concerned, very important. for handling a 28 long meter span which they cantilever type which they have to lift and take. So as against that background, with the least possible inconvenience to the people, whether it is diversion of traffic, whether it is getting additional land of 10 meters on both sides, and with least inconvenience to the farmers, all that we are doing. शेतां लिजार घेवन तात्पुरतो रस्तो करपाचोय विचार चल्ला. 30 डिसेंबराक त्या खातीर सुवातीचे इन्स्पेक्शन जातले. द वायबिलिटी इज जो शेत आसा तें लिजार मेळटा काय ना. बोथ सायड 10-10 मिटर आमकां मेळचें अशें. आनी वेदर इट इज परमिसिबल. थंय आनी घरां वता काय घरां वचना हो पयलो प्रश्न आमचो दिसता. ती जर जालें आसत जाल्यार फुडलो डिसिजन इज टू मेक अ रोड वायेबल रोड. बोथ ना आनी 30 तारखेक आमी इन्स्पेक्शन केल्या नंतर जर प्रॅक्टिकली 1 म्हयनो आमी रोड क्लोज करपाचें डिसिजन घेतलें. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी शिरीश कुंकळेकार.